2 दीस फाटी गोल्डन ग्लोब कंपनीच्या बिग डॅडी कसिनोची स्वतःची नवी बोट पणजे मांडवीत पावल्या. इतलो तेप बिग डॅडी कसिनो भाड्याच्या महाराजा बोटीत चालू आशिल्लो. 300 परस मायज कॅपॅसिटीचो ही व्हडली बोट मांडवीत एंकर जातनाच राजकीय प्रतिक्रिया येवंक लागल्या. रेव्हेन्यू मंत्री रोहनाचे ट्वीट पळयात. तो म्हणटा, मांडवीत बिग डॅडीचे एंट्रीक म्हजो खर विरोध. मांडवीत आशिल्ल्यो सद्याच्यो कसिनो बोटी भायर काडपाक आमी धोरण लागीं निश्चित केला. न्हय क्लियर करतले. मात हे निराशेचे चिन्ह. सध्या नोकरशाही चल्ल्या आनी आमी निराश जावन चल्ला ते पळयतात. मात ह्याच कसिनोंक मांडवीक आनीक 6 म्हयन्याची मुजत वाट दिवपाची 8 मार्चाक कॅबिनेटाचो बाय सर्क्युलेशन निर्णय जाल्लो. त्या कॅबिनेटाक कोणेच हरकत घेतिल्ली वा ताचेर हरकत घेवपाची नोट खंयच्याच मंत्र्यान घाल्ली ना. रोहन सध्या गोंयांत ना. तो खंय मिडियाक कितें ते शुक्रारा सांगतलो. दुसरो मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा, ती नवी बोट कसिनो न्ही. मांडवीत 6 कसिनो ऑपरेट जातात. नवो कसिनो येवंक ना. You are saying the casino. I never said. For us, it is a ship. There were so many other vessels come on the port and go. No. See, you are asking me something. See, I don't know. You have got information. No, but Big Daddy is already operating. If you are saying that Big Daddy, you know, if you are not aware, through the High Court order, Big Daddy is operating a casino in Goa already in the ship. Are you not aware? No, we don't. It's come. So let them ask. We'll see what it is. We'll decide. हाचेर काँग्रेसीन प्रतिक्रिया दिल्या. काँग्रेस म्हणटा, बोट कसिनो न्ही जाल्यार कितें बीजेपीचे ऑफिस घालपाक हाडल्या. जे आता बीजेपीचे जे लिडर आसा ते जे सांगता की ती फक्त वेसल म्हणून आनी ती कजिनो न्हय म्हणून, म्हाका दिसता तांचो वेळ लागीं पावला बुडपाचो बीजेपीचो, म्हणून ते असले स्टेटमेंट करता. जर ती वेसल कजिनोची वेसल न्हय जाल्यार ते कितें बीजेपीचे फ्लोटींग ऑफिस घालपाक हाडल्या ती, तें बीजेपीच्या लिडरांनी पयलीं क्लॅरिफाय करचें. गोल्डन ग्लोबान 3 नव्यो बोटी मांडवीत पार्क करतना आनी आपले कसिनो ऑपरेशन्स नव्या बोटीत व्हरतना फावो ते सरकारी सोपस्कार केल्या काय ना ताचेर कांयच म्हायती मेळना. कितें चल्लां काय विचारूंक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे अधिकारी आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मंत्र्याकूय प्रुडंटान फोनार गाठले. रोखडेच कितें ते सांगता म्हूण सांगून दोगांयनी कूस मारल्या. मांडवीत प्रत्येक कसिनो सुरवातीक ती फक्त बोट कसिनो न्ही अशें म्हणूनच भितर सरता आनी सरकार त्यो बोटी मांडवीत पार्क करूंक दिता. आनी थोड्या तेंपान कोणाचें तरी ऑपरेटींग लायसन हांगचे थंय करून नवो कसिनो अकस्मात सुरू जाता. फाटल्या 6 कसिनोंचो होच इतिहास. आता नोकरशाहीच्या नांवान ही 7वी बिग डॅडी कसिनो बोट. महाराजा आसाच. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.